मॅनिफेस्टेशन म्हणतात. आता मिलेनियल्स जेन्झी आपण मॅनिफेस्ट करता खंयचे एक आपण योजित उरल्यार आपण ते मेळता. तू सांगेल म्हणजे मॅनिफेस्टेशन म्हळ्यार हे एक नवे कॉन्सेप्ट कसं नाही. आमगेले उपनिषत्तान जाल्यार रिची आम्ही मूल सोदून गेल्यार हाजी उल्लेख मेळता आमकां. उपनिषत्तांत एक कडेन एक वाक्य येता, घृतमिव निषिक्तम पयसी भूते भूते वसतीच्या विज्ञानम. म्हळ्यार दुधांत तूप आसा, त्या दुधांत तूप काडका म्हण जाल्यार ते दूध ताक दावन मथन केल्यार मात्र तूप येता. सो थंय सुप्त दावन गुप्त दावन ते तूप आसा, त्या दुधांत तुल्यान तूप काडका म्हण जाल्यार मथनाची आवश्यकता आसा. त्याची अभिव्यक्ती त्या मॅनिफेस्ट दावका म्हण जाल्यार तूप थंय मथन करता. तशीच आता फॉर एक्झाम्पल आता चेडूं तांगेल शिक्षण घेता ताची फर्स्ट स्टँडर्ड दुखून ग्रॅज्युएशन दावा पोस्ट ग्रॅज्युएशन दावा तांगेल फील्डांत ताणें एक्सेल करका म्हण जाल्यार एक तुम्ही सांगेल म्हणजे आता एक वॉन्टिंग असता कॉर्पोरेट लॅडरांत हांव हायेस्ट पोझिशन घेऊ का, एक स्कुलांत एज्युकेशन घेतल्याक हांव फर्स्ट रँक घेऊ का, कडरी नाना तऱ्हाची इच्छा असता, त्या वॉन्टिंग असता. जाल्यार म्हाका इच्छा आशिल्ल्या निमित्तान कसं दायना. फर्स्ट ऑफ ऑल त्या फील्डांत कसं आसका म्हळ्यार ताका परिपूर्ण ज्ञान आसका, नॉलेज आसका त्या फील्डाचे. एक नॉलेज असल्या नंतर इच्छा आसका, त्या इच्छा असल्यार वर केना हांव प्रयत्न करना म्हण जाल्यार म्हगेली इच्छा पूर्ण जायना. सो एफर्ट्स मुख्य. हांव कितले एफर्ट्स घालता तितला हा वयर वता हायेस्ट पोझिशनार वच्चे साध्य आसा. जाल्यार एफर्ट्स घाल्लेले मात्रान हांव वता म्हणून सांगचे जायना. एफर्ट्स हांव ओट्टू कसं जावका म्हळ्यार आमगेले शास्त्रांत दैवानुग्रह मुख्य. देवाले एक पूर्ण कृपादृष्टी तरी असल्यार त्या प्रयत्नाक एक साफल्य मेळटा. अनेक ताजे ओट्टू कसं दैवानुग्रह असल्यार वर केना आम्ही हाय पोझिशनाक कसले वचका ते आमी आलोचन करका. हांव कसले हायेस्ट पोझिशनार बसका आमगेले इंटेन्शन चांग आसता, आमगेले उद्देश तरी बरे उरले म्हणून जाल्यार आमकां तो देव आमगेले प्रयत्नाक फल दिता. सो इंटेन्शन बरी नाशी आमी हायेस्ट पोझिशनार वचून तरी प्रयोजन ना. एक्झाम्पल शास्त्राचे रामायणाचे दिवचे म्हणून जाल्यार रावणानं कुंभकर्णान तपस्या केले, इतलं लक्ष वर्ष तपस्या केले. अमर जावका अवध्य जावका म्हणून जाल्यार दोघं लोकांक तांणी वध्य जाले, दोघं जण तांकां मरण फेस करका पडले. कसले तांगेली इंटेन्शन बरी ना. हांव अवध्य जावका अमर जावका म्हणून होड पोझिशन प्राप्त करून घेवचे प्रयत्न केल्यार बघ इंटेन्शन बरी ना, तांकां मरण प्राप्त झाले. त्याची विभीषणानं तपस्या केले, विभीषणान तपस्या केलेली इंटेन्शन बरेच. ताण तितले लक्ष वर्ष तपस्या करून रामाला विचारले कच म्हाका धर्माचेर निष्ठा तुगेल वयर भक्ती दी आणि कसं नाही नाका म्हणून. सो तागेल इंटेन्शन चांग आशिल्लें, स्वताक चिरंजीवित्व मेळ्ळें. आज जाल्यार आमी विभीषणाक चिरंजीवीला तो स्मरण करताच. सो एक इंटेन्शन बरं आसका, ताजे वटू पेशन्स जावका, कसले कार्य सफल जावका म्हणून जाल्यार पेशन्स जावका. सो एक 4-5 फॅक्टर्स काम करता. एक ज्ञान, एक इच्छा, प्रयत्न, ताजे वटू दैवानुग्रह, आमगेले इंटेन्शन ती तशीच पेशन्स. हे इतलं पुरो वटू मेळल्यार मात्र आम्ही कितले एक होड पोझिशनार वच्चे साध्य आसा. चेडूं एज्युकेशन जाल्यार तशीच. विवेकानंदान केदां की हे मॅनिफेस्टेशन सांगून जालां, एज्युकेशन इज द मॅनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन विच इज ऑलरेडी विदिन यू. एज्युकेशन ना आमगेले ऑलरेडी भितर ते आसा, ज्ञान आसा. त्याची सांगेलो दुधांत कशी तूप आसा की तशी आमगेल भितर ते अपार शक्ती आसा, सामर्थ्य आसा. खंयकी वचून पावचे सामर्थ्य चेडूं भितर आसा. त्या क्षेत्रांत आसील पुरा लोकांक भितर तांणी कसं इच्छा पावताची त्या थळा वचून त्या जागे वचून पावचे सामर्थ्य आसा पुरा लोकांक. जाल्यार त्या अभिव्यक्ती जावका, त्या मॅनिफेस्ट जावका म्हणल्यार ह्या पुरा ओट्टू मेळका आमकां. ह्या पुरा ओट्टू मेळलेले मात्र आमकां एक होड पोझिशनार वच्चे साध्य आसा.